ही म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयता ही सोलर बोट ही ऑक्टोबर 2022 ऑक्टोबरान हांगा युनियन मिनिस्टर गव्हर्मेंटांतले येवन तशेंच आमचे CM आनी रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर हेंच्यांनी ही बोट हांगा लॉन्च केल्ली। ही गोंयांतली पयली सोलर बोट आसली आनी अशें सांगलेलें की जेन्ना लॉन्च जाली तेन्ना ही पॅसेंजर बोट म्हणून तेंच्यांनी सांगलेली। ही जी सर्वीस जे रायबंदच्यान हांगा जे लोक कामाक येता तांकां इजी जावपा खातीर ही बोट आसली। आतां ऑक्टोबर 2022 ते आतां 2024 ही 2 वर्सां जाली। ही फेरी बोट लोकांक काय हाडूंक ना, काय तेजेर ती हांगासल्या एका जाग्यार हालोवंक सुद्दां ना। आनी तुमी पळयसा गेली 2 वर्सां ही सोलर फेरी आहा ही। हेज्या पयलीं आमी प्रुडंटान हो रिपोर्ट केल्लो की हो गव्हर्मेंटान एक वायट एलिफंट म्हणून हो कित्याक तेंच्यांनी हाडून दवरला पण तेजो कांयच यूज जायना। काल रिवर नॅविगेशन मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हेणे सांगले की सोलर फेरी इज नॉट, आमी सोलर फेरी वापरून पयली सगळ्याक आमी फ्री सर्विसीस दवरली जर जाय जाल्यार सोलर फेरीची जाली ना, कारण तातूंत भितर आमची 2 व्हिलर 4 व्हिलर वचना, आनी इट इज ओन्ली फॉर पॅसेंजर। सो ती सोलर फेरी हायब्रीड फेरी म्हणून केल्ली पयलीं ती हांगा वायबल जाली ना। आमी पळयतात ती खंय कोणाकय करून रेवेन्यू अर्निंग कितें करपाक मेळटा फॉर टुरिजम पर्पज, फॉर पॅसेंजर पर्पज वी ट्रायड 2-3 म्हयने आमी चलोवन पळयली पण ती वायबल जायना आनी कोण पॅसेंजरूय मेळना। आतां पळयता ती टुरिजमाक वापरपाची पळयता आमी। आतां तेंच्यांनी डिसिजन घेतला की ही फेरी आतां टुरिजमाक वापरपाक दितले म्हणून। तुळशीदास च्यारी वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर।